मिसाची सुरवात एक सगळी उभी राहून गायन गाऊया. देवा तू आमचो ओरोम. A11 पान 5. A11 page 5. Sing nicely, soften, mics are loud. Don't shout. 2, 3, 4. आयज मिसाची भेट संभ्रमतना आमी 2 संकल्पां ते सांग घेता. पयलें संकल्प फिलोमेना लॉपिस ही आमची भयण संपल्यार आयज म्हयनो बत्ता. आनी दुसरें संकल्प पायशां फेर्नांदीस आमचो भाव संपल्यार आयज 1 वर्स बत्ता. दोगांयकूय सर्गींचें सूख मागुया आनी तांच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी आंवडेवया. तेच परीन तुमी तुमच्योय गरजो बरोवन भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांच्यान मनशाचें मुण्यारपण तुवें सोपून मांडावळीन तारयलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजे सेवा कोत्तात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्रो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
जाणवायेच्या पुस्तकाची सुरवात. प्रिथ्वेच्या नितीदारांनो, नितीचो मोग करात. सर्वेस्परा विशीं तुमची चिंतना प्रामाणीकपणान सुचयलेली जावंक दी. साद्या काळजान ताका सोदात, कित्याक ताची परिक्षा करिनात तांकां तो मेळटा, आनी ताचो विस्वास सोडिनात तांकां तो आपली ओळख दिता. कोटी चिंतना मनशांक देवा सोडशिलो कुशीन काडटात, आनी सोर्व पोदवेक कोसाक लायता तेन्ना ती पिश्यांक पयस करता. खरेंच जानवाय केन्नाच कोट्या ओतम्यांत रिगची ना, आनी पातकाक लोबदलोले कुडींत ती तिकान करची ना. कित्याक आमकां शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो दोंग्या सोडशिलो कोडसोरता, आनी वायटोव्या चिंतना तावन पयस रावता. खोटेपण दिश्टी पडटोच तो फाटीं सोरता. जाणवायेचो आत्मो मनशाक बोलेपणान वागयता, तरी निंदा करतल्याक ती बोगसणीची ना, कित्याक ताच्या मनांत आनी काळजांत आसा तें देव पळयता. कोरेपणीन तो ताच्या काळजाचो ताव घेता, आनी तो उलोयता तें आयकोता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान आख्खी प्रितूम भरल्या, आनी जो सोगलें सांबाळटा तो दर एक उचाल्लोले उतर जाणा. देवाचें उतर हे. देवाचे ओळखा. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमेन आमेन. B2 पान 21. B2 पेज 21. सगळी उबी रावया. उद्गाराचे गायन गावया. B4 पान 22. B4 पेज 22. आमी दुसरो श्लोक गावचो. Gesù tu ci udrò, Canelia cudò, Gesù tu ci udrò, Ugeriam cervo, Gesù tu ci udrò, Meloliam civi,
तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Oi matuka somya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे वायट देखी येवच्योच ना अशें जावं नजो पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत ताचें घडटा ह्या सुपुल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलोले परोस ताच्या गोळ्याक दांत्याचें पेड बांदून ताका दोरयांत उडयलोलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो तुमी चोत्राय दुरात तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर आनी तो तिची दूख दवरीत जाल्यार ताका बोगूस आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूचो दुसऱ्यांनी धर्मदात्तांनी सोम्याक म्हणलें आमचो भावार्थ वाडय तेन्ना सोम्यान म्हणलें संस्वाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दोरयांत वचून उबें जा अशें ह्या तोतयाच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये Wakari tuka Krista. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो जेजू आमकां पोक्की ओळखता आमची ओस्कोताय आमची ताळणी आमची ओंडावण्यो तो समजता आनी तो जाणा देखून आमी मागणें करतना आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस अशें म्हणटा आनी आमकां ताळण्यान पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार ताळण्यो येतल्योच वायट करूंक संदी मेळटली पूण ताळण्याचेर झुजूंक पातकाक वायटाक ना म्हणूंक देवाचे कृपेन सांगातान आनी ताचे चिन्ना येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक तो आमकां आपयता आनी सोयेक दिता आमकां ताळण्यो येतात पातकान आमी पडटा दुसऱ्यांकूय पातकान आमी घालता तांकांय पातकाचो सुयेग आमी जावंक शकता देखून आमी पयलीं पातकां मेकळी रावंक ताळणे येतात म्हूण जागृत रावंक मागणें करूंक जेजू आयज आमकां आपयता ताळण्यान पडना जावपाक जागृत रावात मागणें करात म्हूण जेजू आमकां ही बरी सुचोवणी दिता तर मागणी आमी सबार पावटी करता चुकोय नासतना करता मागणें चालू दवरुया ताळणे येतलेच आमी वस्कोत म्हूण ओळखुया कोणें म्हणूंक जायना हांव पातकान पडना हांव ताळण्यांक कान दिवचो ना हांव दुसऱ्याकूय पातकाचो सोयेक जावचो ना अशें आमी जायते पावटी म्हणटा पूण एक म्हणटा दुसरें करता एक म्हणटा दुसरें आमचे सगळें घडटा आमी पातकान पडटा दुसऱ्यांकूय पातकाचो सोयेक जाता तर जेच्या मागण्यान जशें आसा आमकां ताळण्यान पळोवंक दिवं नाका वायटांतली निवार पातकाचेर ताळण्याचेर झुजूंक वायटा मेकळी राबूंक आनी दुसऱ्यांकूय कृपेन जिवंक आमकां संदी मेळटा तेन्ना तांकां आदाराची जावंक आयच्या मिसान मागुया
भेटून एक आम्ही गायन गाऊया सर्वेश्वरा मानून घे C30 पान 42 C33 पेज 42. Sorvesvara arunche amcidana Sorvesvara arunche amcidana Durani ormo Tugadita O Baba Durani ormo Tugadita O Baba Sorvesvara arunche amcidana Sorvesvara arunche amcidana मोच्या बाबणीन मोच्यान तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोहिमेवन देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पितावन तो वाखाणणेचो योद्न देवदूतांच्या मुन्यारपणान तुजे मुखार पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमोळी दुपा वरवीं तुजे मुखार सदांच चडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनंद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस्त भोगतां सांगती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, Domnul sorvesvor tu, sorganizo sarmola, ducea voi Boga, uzorni, tu cazoi sorvesvor acenami, etata cazoi. Uzorni, tu cazoi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी व जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्थालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फिलोमेनाची आनी पाशावांची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आमकां मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती झुजे बेगीन धरून दोता आनी सोर काळी तुका मान उरल्यान ह्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें जेमतरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओथम्या आमच्या गायनखोर जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया D30 आणि 4 पान 60 आणि 5 D34 पेज 65. Odmiamocia gajonku, dusza daje ulasu, oczy mi dorcieda, ozody, oczy mi dorcieda, ozody, żywot Jezu. सगळे उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतल्या दियाक्न रेगना पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुणयारीपणान तुवें विंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक्न रेगनाक मुणयारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतांव. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान परगटूं, विस्वाशीपणान आनी भक्तीपणी संस्कार समोरोमो आनी थांबनासतना मागणें करून जेजूक तो ओदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर परगडटलें आतियार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारणेक तयारी करूंक ताका घोटाळेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भो मोगाळ बाप्पा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. 2 कळोवण्यो. आयज आमचे डिनरी लेवल बायबल क्वीज ह्यो 10 फिरगोचो येतल्यो. 9:30 वाजता आमी सुरू करतले. कोणाक खुशी ताणें येवन पळोवचें आनी भुरग्यांची उमेद वाडोवची. आयज तावन नव्यान परतून आमी PPC रिकॉन्स्टिट्यूशन ओ नवी फिरगोज सभा स्थापूंक जें जागृताय आमी कोत्ता, सेशनां कोत्ता, ती आमी चालू कोत्ता. आयज जातलें नमोशीन सांजे 6:30 वाजता सांत आंतोनीच्या कपेलान. पयलें मीस आसा, कित्याक आयज म्हयन्याची 13वी पयलें मीस आनी उपरांत हें कॉन्संटायझेशन हो हें शिबीर चलतलें.
त्या उपरांत नागाळी आनी केवणे सांजेच्या 6:30 वाजता मोइजेस मोंतेराच्या घरांत जी कोण नागाळीची केवणेची आनी नमशींची आहात तांणी ह्या शिबिरांत वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोवकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141 K4 पेज 141. जीवितातूं तुझे जीवित म्हाका तुझ जीवित म्हाका उजवाडाच्या उजवाडातूं उजवाडाच्या उजवाडातूं तुझोच उजवाड म्हाका तुझ उजवाड म्हाका सूर्याच्या सांगात या तूं सूर्याच्या सांगात